इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, भोलेपण दाखोवच्या वेळार हांव तुका जाप दितलो. सोडवणेच्या दिसा हांव तुका पावतलो. हांवें तुका आकारला आनी म्हजे पोरजेक कोरार कसो नेमून दिला. आनी गोठान जाल्लीं शेतां भाटां हांव नव्यान तुज्या हातांत घालतलो. पाड जाल्लो देस हांव नवो करतलो. कोयद्यांक हांव म्हणटलो, भायर सरात आनी काळोखांत आसतल्यांक दिश्टी पडात. रस्त्यां वाटेन तांकां चोरो मेळटलो आनी सगळे कोरडे दोंगर चोरपाचें मैदान जातलें. तांकां कदींच भूक वो तान लागची ना. जळतो वारो वो सुर्या तांचेर मारचो ना. कित्याक जो तांची दया करता तोच तांकां चलयतलो आनी उदकांच्या झरीशी तांकां पावयतलो. सगळ्या म्हज्या दोंगरांचेर तांकां आनी म्हजे राजमारोग माळांचेर चडून वेतले. पयस पयस थावन येतलीं, उत्तरी थावन आनी अस्तंत्य थावन पावतलीं. सिनेमा थावन परतून येतलीं. मळबां संतोशान बोप मार. प्रितुमे आनंदाचे उल्हास सोड. पर्वतानो मुरगोटून गायोन करात. कित्याक सर्वेस्पोर आपले पोरजेक बुजवण दिता आनी कोश्टवतल्यांची दया करता. सियोन म्हणटाली, सर्वेस्पोरान म्हाका सांडल्या, सर्वेस्पोर म्हाका विसरलो. कोण एक बायल आपल्या दुदाच्या बाळाक विसरता काय? आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना काय? पूण ती पर्यंत विसरत जाल्यार हांव तुका कदींच विसरचो ना. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्पोर कितलो कोनवाळो आनी माये मोगाचो. सर्वेस्पोर कितलो कोनवाळो आनी माये मोगाचो. ताचो राग चड करून चडता तसलो न्हय. तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगळ्या आपल्या रचनांक कितलो माये मोगाचो. जबाब सर्वेस्पोर कितलो कोनवाळो आनी माये मोगाचो. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी. सगळ्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो. चकला पडतल्यांक सर्वेस्पोर हात दिता. जुलुमान चेपलोल्यांक तो नीट उबीं करता. जबाब सर्वेस्पोर कितलो कोनवाळो आनी माये मोगाचो. सर्वेस्पोराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगळ्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक खोऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. जबाब सर्वेस्पोर कितलो कोनवाळो आनी माये मोगाचो. उद्गार. पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणाक मरचो ना. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून जुदेवांक म्हणलें, म्हजो बाप काम करीत आसा तसो हांवूय काम करीत आसा. ह्या पासत जुदेव ओदीकूच ताका जिवेशी मारूंक सोदताले. कारण तो न्हयच सोनवार मोडटालो, पूण देवाक आपलो बाप म्हणून आपणाकूच देवा सारको करतालो. जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, आपणाचेच वस्तुंगी पुताच्यान कांयच करूंक जायना. पूण बाप करता म्हूण जें तो पळयता तेंच
तो करूंक शकता. आनी जें बाप करता तेंच पुतूय कोत्ता. कारण बाप पुताचो मोग कोत्ता आनी आपूण कोत्ता तितलेंय पुताक दाखयता. आनी तुमी ओजाप जावच्याक हांचेहून व्हड कर्तुत्वां तो ताका दाखयतलो. जसो बाप मेल्ल्यांक उठयता आनी तांकां जिवीत दिता, तसोच पूत आपणाक जाय तांकां जिवीत दिता. कित्याक बाप कोणाचीच मनसुबी करिना, पूण जसो बापाक मान दितात तसोच पुताकूय सगळ्यांनी मान दिवचो म्हूण ताणें सगळी मनसुबी पुताच्या हातांत दिल्या. जो पुताक मानिना तो ताका धाडला त्या बापाक मानिना. हांव तुमकां सोच सांगता, जो म्हजें उतर आयकता आनी म्हाका धाडला ताचेर विस्वास दवरता, ताचे सवें सासणाचें जिवीत आसा. असल्याची आनीक मनसुबी ना, पूण तो मरणांतलो जिविताक उतरलो. हांव तुमकां सोच सांगता, असलो वेळ येता, होच तो वेळ, की मेलोलीं देवाच्या पुताचो ताळो आयकतलीं आनी जीं तो आयकून घेतीत तांकां जिवीत मेळटलें. कारण जशें बापाचें खाशा जिवीत आपणाचेच सवें आसा, तशेंच बापान पुताचें जिवीत ताचे सवें आसोशें केलां आनी मनसुबी करची ताका पदवी दिल्या, कित्याक तो मनशाचो पूत. हाचे विशीं ओजाप जावं नाकात. असलो वेळ पावत आयलो की समाधीनी आसा तीं सगळीं ताचो ताळो आयकून तांतलीं भायर सरतलीं. जाणीं बरें केलां तीं जिवीत भोगूंक आनी जाणीं वायट केलां तीं खास्त सोसूंक उठतलीं. म्हजेच पदवेन म्हज्यान कांयच करूंक जायना. जसो हांव आयकतां तसो हांव निर्णय घेतां आनी म्हजो निर्णय नितीचो, कित्याक हांव म्हजी खुशी न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची खुशी करूंक सोदतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे.